हॅलो फ्रेंड्स, देव तुमकां सगळ्यांक बरें करूं। म्हजें नांव जेनी डिसूजा आनी म्हज्या कुजनान तुमचो सगळ्यांचो स्वागत आसा। आयची रेसिपी आसा पिझ्झा। पूण हांवें आयज दुकानान जे रेडीमेड पाव मेळटात न्ही तेचेर पिझ्झा सॉस घालून सगळें लावन गॅसीचेर करूंक जाय तसले पिझ्झा हांव आयज तुमकां ना दाखयना। हांव तुमकां एक कुशीन टायपची पिझ्झा दाखयता। या एका बॉलान करचें आसता आनी तेतूनच आमी सगळे पावाचे बॅटर, पिझ्झा सॉस, वेजिटेबल्स, सगळे भाज्यो सगळे मिक्स करून मायक्रोवेव ओव्हनान बेस्ट 2 की 3 मिनटांनी रेडी जाता। चला मागीर पळोवया कशें करचें तें। 1 बोल वेज पिझ्झा। 1 बोल वेज पिझ्झा करूंक आमकां हे सगळे जाय। सगळ्यान पयलें हांवें एक बोल घेतला। बोल एकदम व्हडलो ना, मातसो ल्हानसोच बोल आसा आनी तेतून हांवें घातला मैदो। ह्यो 5 टेबलस्पून 5 व्हड कुल्यारा मैदा आसा आनी तेतूनच इल्लेशे 2 चिमटी भर हांवें घातला हेतून पिझ्झा, ना तर तुमचे कडेन जर ओरिगॅनो सीजनिंग आसा, ना तर तुमचे कडेन जर मिक्स हर्ब आसा तर ते घालूंक जाता। आनी 1 चिमटी भर हांवें मीठ घातला। तेचे उपरांत हांवें घातला बेकिंग पावडर आनी बेकिंग सोडा। आता सगळे करून हे बरें करून मिक्स करून घेवंक जाय। मीठ, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आनी ओरिगॅनो जे स्पायस आसा ते सगळे बरें करून मिक्स जावंक जाय। तर तेचे उपरांत हांवें घातला हेतून तेल। खंयचेंय तेल यूज करूंक जाता, बस मस्टर्ड ऑयल नाका यूज करूंक, खंयचेंय नॉन फ्लेवरफूल तेल तुमी यूज करूंक जाता। तेचे उपरांत हांवें घातला हेतून दूध। हे फ्रिजींतलें दूध ना, जर दूध फ्रिजीन आसा तर ताका मातशें वगत भायर काडून दवरूंक जाय आनी मागीरूच यूज करूंक जाय। रूम टेम्परेचर मिल्क यूज करूंक जाय। आनी दूध तुमचे मैद्याचे क्वॉलिटीचेर आसा, म्हणजे जर मैदो मातसो कोणाक सुबेज दूध लागता, कोणाक मातशें एक कुल्यार उणें दूध लागोंक हा, तर तें तुमी पळोवन अशें एक वोलेशें पीठ आमकां करूंक जाय। तर हे हांवें बरें करून मातशें स्प्रेड करून घेतला खाला आनी तेचे वयर हांवें घातला पिझ्झा सॉस। हे रेडीमेड पिझ्झा सॉस आसा, आयज काल खूब इजी जाला हे मेळोंक। दुकानांनी तर आयज काल मेळतच आसता, तर तेच हांवें खंयच्याय कंपनीचे पिझ्झा सॉस हेचेर यूज केला। आनी तेचे वयर हांवें घातला मेयोनीज। मेयोनीज घालतकूच न्हू पिझ्झाचो जे टेस्ट आसा न्ही ते कुशीनूच जाता, एकदम हॉटेला सारके पिझ्झाची टेस्ट येता। तेचे उपरांत तेच हांवें मातशें पिझ्झा सीजनिंग आसा, मिक्स हर्ब्स आसा ते घातला, 1 चिमटी भर ते घातला आनी म्हाजे कडेन म्हाजेशी फ्रिजीन मोझरेला चीज आहलें ते हांवें यूज केला। आता जे उरला ते आसा सगळ्यो भाजयो घालपाचे। आता म्हाज्याशी फ्रिजीन कुशीन टायपच्यो भाजयो आहल्यो, तर हांवें ते सगळे घातल्यान। पूण अशें इम्पॉर्टंट ना की जे सगळे हांवें यूज केला तेच तुमकां यूज करूंक जाय म्हणून ना। तुमचेशी जर कांदो आनी टमाट बस इतलेच आसा न्ही, नो प्रॉब्लेम, तितलेच तुमी यूज करा। म्हाजेशी आहले कांदो, टमाट, हे येल्लो आनी रेड, तांबडो, शिमला मिर्च आसा न्ही ते आहले, झुकिनी आहले, तर हांवें ते सगळे यूज केला। पूण तुमी जर फकत कांदो आनी टमाटूय घालून ही पिझ्झा करूंक जातात, नो प्रॉब्लेम एट ऑल, एकदम रुचीक जाता ही पिझ्झा। तर आमकां लेयर फॉर्म करूंक जाय। एक लेयर आमी पीठ मारला खाला, ते दूध तेल घालून ते जाले, मागीर पिझ्झा सॉस घातले, मागीर चीज घातले, तेचे उपरांत वेजिटेबल्स घातले आनी सगळ्यो भाजयो घातल्यो, पत्ते चीज घालूंक जाय आनी लास्टाक पत्ते भाजयो घालून अशे लेयर्स फॉर्म करूंक जाय। मिठाचो मातसो उणोच घालूंक जाय, कित्याक चीजान आनी ते पिझ्झा सिजनिंगान सगळ्यान मीठ आसता, ताका लागून मिठाचो मातसो उणेंच घालूंक जाय। आतां पळय आमचो ह्यो बोल पिझ्झा कितलो सोबीत दिसता तो आनी एकदम रेडी आसा। आनी ह्यो वयतलो मायक्रोवेव ओव्हनान फूल पावरान 3 ते 4 मिनटांनी हे रेडी जाता। पळया कितले बरे दिसता ते, वाव, एकदम हॉटेला सारकेच। तर तुमकां ही रेसिपी केही दिसली म्हाका प्लीज तुमी कॉमेंट करून जरूर सांगा आनी म्हाजे व्हिडिओक तुमी लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब बी करा। थँक्यू।